हांवें आयुष्यभर सरस्वतीक प्रमाण मानून सदांच तिका दोळ्यामुखार दवरून वाटचाल केली. ताका लागून लक्ष्मी सदांच आपल्या फाटल्यान उबी रावली अशें मत फामाद न्यूरोसर्जन दोतोर प्रेमानंद रामाणीन प्रुडंटाक दिल्ल्या खासा मुलाखतींत उक्तायलें. ही मुलाखत तुमकां 3 भागांनी पळोवपाक मेळटली. ताचो पयलो भाग आयतारा 2 4 आनी राती 10:30 वरांचेर पळोवपाक मेळटलो. मनाक उत्सुकता कितेंय तरी करप एकटो ओगी बसप ना अशें म्हणटा. ओगी बसना आजे बरोबर थंय बल्का बरोबर हांव कितें करतलो म्हणटा. समोरूच झाड आशिल्लें मोठें आंब्याचें व्हडलेंशें. म्हणटा हांवें दर दिसा हांवें एका ओगीच मनान एक येता कितें हें आज ह्या खांद्याचीं पानां मजप, फाल्यां त्या खांद्याचीं पानां मजप म्हणून तातूंत कितें जावं लागलें म्हाका तेन्ना कळ्ळें ना आनी हांव तेन्ना कित्याक करता म्हाकाय कळ्ळें ना. पूण तें आंब्याचीं पानां मोजता 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 म्हजें आध्यात्म सुरू जालें. म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन जावपाक लागलें म्हज्या मायंडचें. तबला वाजोवपाक सुरवात केलें आनी तें अजून चालू आसा. अजून शिकतात. आठवड्याक 2 वेळा बर सकाळी 5:45 टिचर म्हज्या घरा कडेन येता आनी आमी 1 तास बसून दोगूय आनी ते बनारसी म्हणजे एक्सपर्ट सगळे. तो म्हाका पेटी वाजोवन साथ दिता आनी हांव तबले वाजयता. ताजे म्हळ्यार कितें जालां आतां म्हाका म्हणजे 3 ताल म्हळ्यार कितें 1 ताल म्हळ्यार कितें जपताल कितें दिपचंदी म्हळ्यार आदरा म्हळ्यार सगळें मातशें खबर आसा म्हाका सगळें. भायर वचून कार्यक्रम करपाचें न्हय, छंद तो. इट इज फॉर मी ओन्ली फॉर म्हाका सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. आनी आतां म्हाका उलयता तातूंत म्हाका खूब फायदो जाता. कडक तबले मेळिल्ले म्हणजे म्हाका सर्जरीक बरी फायदो जाता तातूंत. ब्लेस गायज म्हणटा म्हजी लवचीक उरता बोटां. म्हणटा सर्जरीन म्हाजो हात जरा सुद्दां सामको रिटायरमेंट बिकॉज अशें म्हणटात की फर्स्ट यू हॅव टू बी टायर्ड देन यू हॅव टू बी रिटायर्ड. या व्हेरी इम्पॉर्टंट to be tired. Retirement. You don't look tired. No, I'm not tired. So I don't think I will retire ever. Some people will ask me this question. They have asked me many times. When will you retire? When will you retire? And I will tell you will hear one day. Dr. Ramani had gone to Lilavati Hospital. He was doing a disc operation. He finished the operation and then he collapsed and died. You will hear that. Something like that. नाजा आपण ते आता मी म्हणटायचं उदक मेडिसिनचे उदय सगळें कॉमर्स जालां न्हय. सगळे डॉक्टर कॉमर्स करता पयशे करता म्हणटा मनाक भितर धाकधूक आसता. म्हाका एकदां केन्ना पकडीत काय कोणी म्हाका हें करीत काय पुलीस येत काय आपले कडेन अशें ते धाकधुकीचें जिवन आसता. आय लिव ए व्हेरी फ्री लायफ, कंटेंटेड लायफ. नो सुनर आय एम स्लिपींग 5-5:30 वर म्हाका न्हीद मेळना. पूण एकदां न्हिदलो की म्हाका रोखडी न्हीद पडटा. सरस्वती आनी लक्ष्मी सरस्वतीक फुडें दवरली. लक्ष्मीक सांगलें तूं म्हाज्या फाटल्यान यो म्हणून. आय रिक्वेस्टेड हर. आज 74 वर्सां आतां 3 म्हयन्यान म्हाका 75 वर्सां जातली. तो प्रिंसिपल आज पर्यंत हांवें सोडूंक ना. सरस्वती फुडें आनी लक्ष्मी फाटल्यान. आय रिक्वेस्टेड लक्ष्मी टू फॉलो मी आनी आय एम व्हेरी व्हेरी हॅपी इन लायफ विथ दॅट. ग्रेट. स्पायनचो इंट्रस्ट आयलो. कित्याक इंट्रस्ट आयलो जे कठीण दिसता तातूंत म्हाका इंट्रस्ट येतालो. तो इट इज व्हेरी इंट्रिकेट सगळें दिस कॉम्प्लेक्स ताजें स्ट्रक्चर सगळें न्ही. खुबशे जॉयंट लिगामेंट्स आनी तातूंतले मज्जा रज्जू मज्जा तंतू जे म्हणटा स्पायनल कॉर्ड एंड नर्व्स तातूंतल्यान भितरल्यान वता. ताका सगळें सांबाळून धरून आपलो लवचीकपणा दवरप. डिस्को बिस्को जाय ते नाचूंक मेळटा जाय तशें न्हय. हें सगळें इतलें व्हेरी इंट्रिकेट इंजिनियरींग स्ट्रक्चर स्पायन म्हणजे म्हाका इंट्रस्ट लागलो. हें म्हळ्यार फर्स्ट क्लास. सो समर वेकेशन दिवाळी वेकेशन जेन्ना भुरगे सगळे खंय खंय वताले हांव परत मेडिकल कॉलेजान वचून थंय ते एनाटॉमी डिपार्टमेंट बसून जे पळय हांव ते पळय स्पायनचे मॉडेल्स तयार करतालो डिसेट करून करून सुंदर. ते अजून सुद्दां थंय म्युजियमान आसात म्हजे ते स्पेसिमेन अशें. इतली आवड आशिल्ली स्पायनची. म्हणजे हातूंत कितें जालें डॉक्टर जावप हे परिस्थितीन म्हाका सांगलें की हांगा लोकांक सुविधा ना तेन्ना तूं डॉक्टर जा म्हणून अशें जालें. म्हणून डॉक्टर जालो. म्हजो छंद म्हजें पॅशन. एक मनशाक एक पॅशन हें आसूंक जाय. तें म्हणजे पॅशन स्पायनल सर्जरी जाली. स्पायन जालो. स्पायनान म्हाका पॅशन जालें. म्हणजे तातूंतच हांवें नैपूण घेवप फुडें वचप अशें ठरयलें. सांगे पुलिसांनी शुक्रारा सकाळी सांगे कुमेरी भाटांतल्या भिसो गांवकाराच्या घरांतल्यान 2 गांवठी आर्मां आनी सुमार 13 जिती कारतुसां जप्त केलीं. 78 वर्साच्या भिसो गांवकाराक पुलिशेन बेकायदेशीर हत्यार बाळगुपाच्या आरोपा खाला आर्म्स एक्टाच्या कलम 3 आनी 25 खाला अटक केली. भिसो गांवकारा कडलीं कारतुसां पुण्या तयार जाल्ल्याची माहिती पुलिशेक मेळ्ळी. आमकां सकाळीं एक टू रिलायबल सोर्स
एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की सांगे कुमारी गांवांत एक बिसो गांवकर आसा तेच्या कडेन इलिगल आर्म्स आसा म्हणून. त्या नंतर ताका घेवन आमी घरान भितर सरले सर्च करपाक. भितर सरना फुडें सारान जेन्ना आमी पावले तेन्ना तेणें मान्य केलें आपणा कडेन इलिगल आर्म्स आसा म्हणून. तेणें घरान वचून म्हणजे सायडीच्या रुमान वचून 2 आर्म्स जी जावन आसा लोकल मेड तेणें आपणाचें कबड उगडलें आनी कबडांतल्यो 13 लायव्ह कार्ट्रिजीस ज्यो मॅन्युफॅक्चर केल्ल्यो आसा खटकी पुणे आमकां दिल्यो. अशें दिसता की हे दोनूय आर्म्स चड करून लोकल म्हणजे गांवांत किंवा जंगलांत एक शिकार करपाक यूज करूंक शकता आनी यूज जाता अशें दिसता. त्या खातीर आमी ताका ताब्यान घेवन दोनूय आमी गन आनी ती कार्ट्रिजीस ताब्यान घेतल्या. तेचेर ऑफेन्स रजिस्टर केला अंडर सेक्शन 3 and 25 ऑफ आर्म्स एक्ट. आतां हे आमी दोनूय बंदुकी आनी एम्युनिशन हैदराबाद धाडटले फॉर चेकिंग इन आनी ताका अरेस्ट करून आमी फुडली चवकशी चालू आसा. निराकार शिक्षणीक संस्थेन शुक्रारा तांच्या वेबसायटीचें उक्तावण केलें. सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान ह्या वेबसायटीचें उक्तावण केलें. निराकार संस्थेत शिकून गेल्ल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक एकठांय हाडपाचें काम ही वेबसायट करतली. निराकारांतल्यो यादी ताज्यो करपाक संस्थेन वेबसायटीचेर आदले फोटोय घाल्यात. 1962 सालांत निराकार शिक्षण संस्थेची थापणूक केल्ली. डिझास्टर जाल्ल्या भशेन सगळे लोक ताचे फाटी लागले. म्हाका कांय खबर ना भितरली. पूण आमची घर वतली, आमचे आनी वतले, आमचे ते वतले. बट वॉट रिव्होल्युशन इट इज टेकिंग प्लेस, वेदर इट इज द नीड ऑफ दिस सोसायटी, ह्या काळाची ती गरज आसा काय ना हे पळय नासतना ताचे बेनिफिट्स कितें आसतले, कोण तरी भडकायता, कोण तरी कितें तरी जाता म्हणून हे जे व्हडले प्रोजेक्ट्स आमी नाकारतात आनी तेय बी थोड्यांचे जे कश्ट करतात, जे ह्या हातूंत भितर भाग घेतात तांचे मानहानी करून कोण भायले भितरले हातूंतले आय डो नॉट नो. जर काणकोणकार भायर सरना आशिल्ले जाल्यार गोंय राज्य इतके सुरळीत चलना आशिल्ले. जर काणकोणाक जर रावलेले जाल्यार गांवांतल्यो ह्यो ज्यो शाळा आसात त्यो शाळा आयडेंटिटी क्षेत्रा भितर खुबशे कितें करपाक लागल्या. ताची एक देख म्हळ्यार ही निराकाराची वेबसायट जी वेगळे तरेन जाली. आनी एक खोशी आसा म्हाका ह्या गजाली भितर की गांवां आमची एक म्हणणी आसा की नडणी थंय पावूंक कडणो बरो हालपा जाय. नशिबान अशें आसा की हांगा नडणी बरी जाली आनी कडणोय बरो हाल्ला. फकत ही नडणी अशीच चालू उरपा जाय, नाजाल्यार आमी फक्त कडणो हालोवपाक उरतले आनी मागीर तें सगळें सकयल आमगे शेतां पडंग पडल्या तशी वेबसायट पडंग पडटली. 3 शाळा सुरू केल्यो ह्या वाठारा भितर. एक लोलया केशवा देवळा कडेन, एक माशा निराकार देवळाक आनी तिसरी पणसखंडे वेंकटेशाच्या देवळाक. एक विजन आशिल्लें की गांवच्या वाठारांतल्या गांवच्या लोकांक शिक्षण मेळचें म्हणून. आनी ह्या शाळांची सुरवात जाली मुष्टिफंड शाळा म्हणून. अशें दिसता सगळें खूब इजी आसा. हांगा वेबसायटी भितर आमी बारीक बारीक गजाली पसून केल्यात. तुमकां हांगा निराकाराचें नांव दिसता, थंयचो दिसता तो माशेंच्यान दिसपी गालजिबागचो बीच, तो आमी हांगा वेबसायटीचेर सगळ्यात वयर घाला. हें आमच्या गांवांतली एक देखदिणी गजाल ती आमी घाल्या गांवची आयडेंटिटी कशी आसा. नुव्या साळ न्हंयेत शुक्रारा एका गोठ्या कडेन मगर सापडली. रेमेजो फर्नांडीस ह्या दादल्याक गोरवां चरोवंक गेल्ले कडेन ही मगर दिसली. गोरबोट नुव्या साळ न्हंयेत खुबश्यो मगरी आसात अशी माहिती रेमेजो फर्नांडीसान दिली. फोडून काडटलो तुका भायर सरत जालें. आतां दोत्तो कोण ताका सकाळी गोट्याक गेल्लो. गोट्याक थिंगा गोरां बरें हें हाडलोलें क्रोकोडायल हांवें चोयलें. ते धांवन वयता आसतना तेजेर जायड उडयली. जायड उडोवन ताका मागीर आनी कोणा एकल्या आपयन वयलो भुरग्याक. तेजें नांव ग्लेनो. तेका वयलो आनी दोगांयनी 2 आमी घराक व्हाण बांदिलें. मागीर काण ताका पांजऱ्यांक आयलें. आनीकूय जायती न्हंयको आहाय ती व्हडली. आमी हे आतां गोरवां तुवें आतां सांगला म्हशी घास मारलो गोरवांक कितें जालें तें मागीर ताका हांवें रोखडी झाडी उडयली न्हू. तें मागीर झाड्या पोटरी ताका आनी कांय करूंक मेळना. मागीर आनी एकल्या भुरग्या दोलांनी 2 हाण घराक वाडले ताका. मागीर आनी पांजऱ्यांक घाली ताका. थंयची न्हय गोंय
ते आमगे गोट्याक गोरा उदका वताय ते न्हयता खंय ती वयची न्हय ती ते साल रिवर साल ती. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.